आनी म्हणून फाल्यांचो दीस जो आसा तो ह्या सरकारान केंद्रीय सरकार माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी डिक्लेअर करतना हो दिवस सुशासन डे, गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा. त्या निमतान संपूर्ण भारतभर कार्यक्रम जातले आणि त्या कार्यक्रमाचे एक भाग म्हणून गोंयांनी बीन ह्या फुडले 8 दिवस वेगवेगळे ठिकाणी वेगवेगळे कार्यक्रम जातले. तातूंत भितर सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार अटलजीच्या नांवान नवीन खंय तरी पार्क आसत, खंय तरी ग्राउंड आसत, खंय तरी रस्तो आसत, खंय तरी पूल आसत, अशें जे नांवां आसात ती नांवां दिली गेली वतली नवीन ज्या जाग्याचेर तांचे यादस्तीक तांचे हे जे कर्म आणि तांचे इतिहास आसा तो सगळ्यां कडेन पळोवपाक तें नांव लोकां कडेन पावपा खातीर. त्याच बरोबर ज्या जाग्यांचेर अटलजींच्या नांवान ऑलरेडी एक्झिस्टींग कितें स्ट्रक्चर्स आसात आनी बरे व्हडले मॉन्युमेंट्स आसतले कितें आसा तांचे त्या जाग्याचेर आमचो उत्सव जातलो, दिपोत्सव जातलो. आनी तातूंत भितर आमचे कडेन गोंयांत 2 ठिकाणां आसात. एक म्हणल्यार जो आमचे मनोहर भाई पर्रीकार हांणी जो केल्लो तो अटल सेतू आनी त्याच बरोबर दक्षिण भागांत मोले हांगा ते एक आशिल्लें तें स्कूल. आनी अशा वेळाचेर नवीन एक सरकारा कडेन आमी मागणी केल्ली आसा की नवीन जो ग्राउंड आसा त्या ग्राउंडाकी तांचें अटल बिहारी वाजपेयीजींचें अशें नांव दिवचें, भारतरत्न अटलजींचें, जेणे करून येणाऱ्या पिढीक सुद्दां तांचो इतिहास, तांची गौरव गाथा आणि तांचे कश्ट, मेहनत, त्याग हे सगळें चिरंतन याद उरचें. सगळ्या मतदारसंघांनी अटलजीच्या स्मृती प्रित्यर्थ्या जें शताब्दी वर्स आसा तांचो जन्म जाल्लो त्या दिवसा 1924 पासून ते 100वें वर्स आमी हें सगळें हें करतात. ते 100व्या वर्साच्या निमतान सगळ्या मतदारसंघांनी बुद्धिजिवी आसतले किंवा सगळ्या स्तराचेर अटलजीचें स्मृती संमेलनां जातलीं. आनी त्या संमेलनान भितर सगळी कडेन आमचे 3 विशय आसतले. एक विशय म्हणजे वेगवेगळे 3 विशयांचेर मार्गदर्शन करपाक वक्ते सगळे कडेन वतले. ताचे फाटलो हेतू कितें की येणारे पिळगेक हें सगळें कळपाक जाय. जांकां आपल्या देशाचो, जांकां आपल्या राष्ट्रपुरुशांचो इतिहास खबर ना अशी जी पिढी जर आसा तांकां हे पिढीक अवगत करप, तांकां हें सगळें तांचें नेतृत्व गूण तांचें बरें आसा तें सगळ्यांक सांगपाचो ताचो फाटलो हेतू आसा.